व्हाळा उदक पाट जालें आता 2 दीस जाले आमकां पिवपा बी ना हिंगा हय मळे रोयल्या कितें कशेंले मळे पाड जावपाक शकता तुम्ही सारी घायला हय सारी घालून सारी घालून रे आमी आतां हय हिंगा आमी कोर्स करपा लागले आतां कितले वर्स जाले ते उदक काल इतले दीस बरें आसलें आनी काल आनी आज 3 दीस जाले उदक काळें जालें आनी हें उदक आमी पिता बी उदक ते आतां पिवपाक उदक ना आनी मळ्या उदक भरलें जाल्यार ते मळे बी आतां पाड जावपाचे त्या खातीर तुमकां सरकारान हेची चवकशी करची अशी मागणी आहा तुमगेली हय काळें जालें म्हणटा हिंगा आतां वताचेर आमकां तें हें दिसता तांबडीच मारता हें उदक खंयच्यान येयला हें उदक सा वयर सावन येयला आनी हेचे पयलीं निवळ आसलें सामकें निवळ आमी हें उदक आवतालें सगळें तोंड धुतालें सगळें जाय उदक जेवणा बिवणा तुमी हें उदक जेवणां आमी बाई घाताले बांय खाताले पूण ह्या सगळीं कामां हें हें वापरताले वारोवपा सगळें हें उदक आमी पोर्ट करून जालें हिंगा 20 वर्स तरी जालीं शेतां आतां उदक पाड जालें मेंगडोला उदक सोडून तें सकाळ पाड जालें घाण पळय आनी आमगे पोर्ट पाड जाता आमी खायल्या कितें जाल्यार मागीर कोण पळयतलो केन्ना जालें हें उदक काळें केन्ना जालें जालें आतां 4 दीस जाले पळयता आमी 4 दीस जाले हय खंयच्यान उदक येयलें म्हणटा वयल्यान जमनी पोंदांतल्यान येयलें हें उदक अशें म्हण वयर मेंगडोला उदक सोडलें न्हू भायर तें ओडून 15 येयल्यार म्हणजे जिरोन येवन हें व्हळा मेळ्ळा अशें म्हणणें तुगेलें अशें जालें तें हां हितून हेका लागून नुस्तें बीन मरपाक शकता नुस्तें मरता हय नुस्तें मरता आनी आमकां खायल्या कितें जाल्यार बरोबर आनी तुमची मिरसांगो बीन पाड जातली अशें म्हण हय ह्या खातीर तुमी सरकारी अधिकाऱ्यांक बी सांगपा आहाय हय सांगपा जाय एक पयली पॅग्यून अल्कोहोल फॅक्टरी ती आतां सध्या बंद जाली तेजी वेस्टेज घालपाक 3 टाकी बांदल्यो तितून 2 टाकी ह्यो बरोवन आसा आनी तिसरी टाकी हे खाली करून ती उदक भायर सोडटाय ती आतां सगळें तें उदक वेस्टेज उदक हें सगळें आमगेल्या शेतां येयलां आनी सगळें आख्ख्या न्हंय येयलां हें आमगे सगळ्या लोकांक उदक पिवपाक हानिकारक आसा आनी आरोग्याकूय बारीक आसा आनी शेत फाल्यां रोवपाक बी आमकां बरे भाशेन मेळपाना तेन्ना तुमी तेजेर कांय तरी उपाय करून तेजेर कितें तरी उपाय सोदून आतां तुमी मिरसांगो रोयल्या हांगा सगळ्या शेतकऱ्यांक खालवडीच्या तेजेर कितें प्रॉब्लेम जावपाक शकता हय आमी ह्या शेतां तें उदक आमी शेतां घालताय त्या उदकाच्या शेत पोरसूं सगळें मरोंक शकता मिरसांग लागपाक मिरसांग तो एक तर गळोन पडटल्यो नाजाल्यार फूल तर पाड जातली अशें कितें जावपाक शक्यता आसा आनी हें उदक तळपणचें न्हंयेक वचून मेळटा हें उदक तळपणी नदी वचोन न्हंय वचोन मेळटा ते मुखार वच दरी लागता खारें आनी साय उदक दोनी एक जालें आसा तेन्ना हें सगळें आमकांय बी लॉस आसा आनी फाल्यां ह्या आमगेल्या मच्छीमार बांदवांक बी लॉस आसा तेन्ना दर्यांतल्यान बी नुस्तें फाल्यां मरोंक शकता त्या न्हंयेंतल्यान बी नुस्तें सगळें मरोन पडलें आसा हेजेर तुमी कांय तरी चवकशी करची आनी तुमी तेजो निर्णय घेवचो देन आफ्टर इन्स्पेक्शन हांवें आतां परत 4 इन्स्पेक्शन दवरलां आनी हांवें DYSPक आनी PIक थंय आपयलां सो थरो इन्स्पेक्शन करचें पडटलें एक्चुअली तेमी मुद्दमदान ती उदक सिपेज ती धाडला काय नॅचरली तें गेलां तें आमकां फायंड आवट करचें पडटलें सिमिलरली हांवें WRDक इन्स्ट्रक्शन दिलां की टू फायंड आवट हें कशें जालें तें पळोवपा खातीर सो एनी हाव आमी कशा भशेन तें कंट्रोलाक हाडटले आनीक इन केस पर्पजली तर कितें कोणी उदक थंय धाडलें जायत जाल्यार तेजेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें आमी आसात आतां खालवडच्या ह्या शितोड ह्या गांवांत जंय हजारो हेक्टर म्हणजे शेती आसा वयर जंगल आसा आनी सगळ्या ह्या शेतकऱ्यांनी ह्या भागां भितर मोठ्या प्रमाणांत मिरसांग आनी भाजी रोयला गेल्ल्या कितल्या वर्सां पयलीं ह्या हांगा एक व्हळ आसा न्हंय भशेन आसा आनी हो व्हळ वचून तळपणच्या न्हंयक मेळटा पेग्वीन आल्कोहोल कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया काणकोण ह्या एरिये भितर हो पेग्वीन आल्कोहोल कंपनीचो जो 3 टाकी ज्यो आसल्यो तितूंतली एक टाकी बाकडी जाल्ली ती आज मोडला आनी खंय तरी गेल्ल्या 1 वर्सा भितर मोठ्या प्रमाणांत लोकांनी बोवा मारली पेग्वीन आल्कोहोल कंपनी खातीर हो एक आमकां बॉम्ब जातलो हो एक आमकां गांवांक पोल्युशन जातलें जाचे मुळे नुस्तें हे सगळें मरपाची भंय लोकांनी 1 वर्सा पयलीं हें केली सरकारच्या अनेक ऑथॉरिटीन हांगा येवन पळोवणी केली त्या फॅक्टरीची पळोवन गेली पूण सरकारान ताजेर व्हडली कांय ना आज ती मोडपाची तयारी आसल्यान काल गोरू त्या जाग्या भितर पडली आनी आज तें मोडपाचें काम चालू आसा पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार ज्या कशी येयली ती कळना पूण ह्या व्हळा भितर त्या जाग्यार पळयल्यार कांय दिसना पूण व्हळा भितरच मोठ्या प्रमाणांत उदक काळें जाला आनी पेग्वीन आल्कोहोलान म्हणजे आल्कोहोलाचो वास किंवा त्या मळीचो वास मळी जी आसा त्या मळीचो मोठ्या प्रमाणांत ह्या उदकाक वास मारता आनी शेतकारांची भंय आसा की ही आतां सारी घातले हेजी मिरसांगाची जी बागायत आसा मोठ्या प्रमाणांत शेतकारांच्या ती तेंगेल्या ह्या उदक जर कंटिन्यू घायलें जाल्यार ही बागायत ही मिरची मोडटली सरकारान आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी
त्या जाग्यार आनी ह्या जाग्यार येवन पळोवणी करची ती खंयच्यान आयलें हेजें मळीचें उदक खंयची भितरल्यान पायपलायन आयली हाची चवकशी करपाची मागणी ग्रामस्थ करता. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमारपंत.